नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. 22व्या मिनाच्या ई ऑक्शनाक बरो प्रतिसाद. 2 दिसात गेले 1.7 मिलियन टन मीन. सरकाराक सुमार 100 कोटींची येणावळ. उरिल्ल्या 4 टना वयर मिनाची परत जातली पावणी. भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपाची फक्त बाता. कृतीना. रोहन खंवटेचो मुख्यमंत्र्याचेर फार. सेरुला कोमुंदात स्कॅमात सस्पेंड जाल्ल्या जॉयंट मामलेदाराचे पुनर्वसन केले म्हूण फोग. आदलो अर्थमंत्री अरुण जेटली संवसाराक अंतरलो. बऱ्याच तेंपा सावन आसलो दुयेंत. शेनवारा दनपारां हिंसात आयले मरण. राष्ट्रपती प्रधानमंत्री धरून राजकीय मळावेल्यान आर्गां. IPHBची परिस्थिती सामकी वाईट. बिल्डिंगेचेर आडनदर. दोतोरांक सारको पगार ना आनी साधन सुविधाय ना. सरकारान लक्ष दिवचे अशी आलेख्साची मागणी. आणि ओशनियन फुटबॉल सर्तीत भारताचो अंडर-19 पंगड जैतिवंत. फायनलीत भारतान ताहकीक मारली. दोन दीस चलिल्ल्या मिनाचे ई पावणेंतल्यान सरकाराक सुमार 100 कोटींची येणावळ मेळ्ळी. खणबंदीच्या काळात जाल्ल्या ह्या मिनाच्या पावणेक तसो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पयल्या दिसा सुमार 63 कोटी जाल्यार दुसऱ्या दिसा शुक्रारा 37 कोटी मेळून बिडरांनी 100 कोटींचे मीन घेतलां. सुमार 5.3 मिलियन टन मीन पावणेक दवरिल्ले. तातूंतले 1.7 टन मीन गेले. आतां उरिल्ल्या 4 टना वयर मिनाची परत ई पावणी जावं येता. ब्रेस्तारात सुरू जाल्ली 22वी ई पावणी शुक्रारा सोंपली. सुमार 5.3 मिलियन टन मीन हे पावणेक दवरिल्ले. सुमार 19 बिडर पावणेक आशिल्ले, तातूंतले चडशे गोंयकार. 2 दीस चलिल्ले हे ई पावणेंतल्यान सरकाराचे तिजोरेक बऱ्यापैकी लाव मेळ्ळो. पयले दिसा ई पावणेक सुमार 3.7 मिलियन टन मिनापैकी 1,10,993 टन मीन सुमार 63 कोटींक गेले. जाल्यार दुसरे दिसा सुमार 1.5 मिलियन टन मिनापैकी 6,27,690 टन मीन सुमार 37 कोटींक गेले. पावणेक दवरिल्ल्या 5.3 मिलियन टनापैकी 1.7 मिलियन टन मीन सुमार 100 कोटींक गेले. 4 टना वयर मीन आनीक उरला. ताची पावणी करून होच दर मेळ्ळ्यार सुमार 300 ते 400 कोटी सरकाराक मेळूं येतात. उरिल्ल्या मिनाची पावणी रोकडीच जावं येता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपाची बाताच करता. कृती मात कांयच ना म्हूण पर्वळेचो आमदार रोहन खंवटेन मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. आपूण मंत्री आसतना सेरुला कोमुंदात स्कॅम प्रकरणात सस्पेंड केल्ल्या बार्देशांतल्या आदल्या जॉयंट मामलेदाराचे वर्सा भितर पुनर्वसन केलां म्हूण रोहनान इशू केला. विधानसभेत सेरुला कोमुंदादीचो विशय काडिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्या कोमुंदादींच्या प्रकरणांनी लक्ष घालून तपास करता म्हूण उतर दिल्लें म्हूण रोहनान फण्ण मारलें. The issue which has been highlighted in the last assembly session, and त्या माध्यमांतल्यान ते सेम जॉयंट मामलेदार, सेम एडमिनिस्ट्रेटर, हे सगळे सेम मोडस. ही सिंडिकेट फोडून काडपाक बाकीचे करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान, who on 15th of August promised the state corruption free government म्हणून, ensures that the person who is involved in part of this particular land scam and Serula Komudat is reinstated in duties. I wouldn't be surprised if he sits on a similar chair. But अशें दिवप is a straight की sanctity of the house is not maintained. The decorum of the house is the chief minister, who is supreme, tells about what is the head of the state. And when he promises, those assurances are very important. They are just not statements. It is not a press conference. ताजे खातीर ताणें जे एश्युरन्स दिल्ले की आपूण सगळ्या कोमुदादीचें इन्वेस्टिगेशन करतलो म्हणून, हांवें ताका सांगिल्लें ही तुका हातान आसा तीच कर म्हणून. आनी ती सांगिल्ली जी मागणी केल्ली ती मागणेचो स्टेटस न मूव करता, बिकॉज द फायल इज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस फॉर हिम टू एक्ट. थंय एक्शन अजून कांयच दिसूना, पूण दीस मॅन हॅज बीन रिइन्स्टेटेड. सो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांक आज पडटा, वेदर इट्स अ फ्री करप्शन गव्हर्मेंट ऑर अ करप्ट फ्री गव्हर्मेंट काय म्हणून. आनी हे सीएमान योग्य दिशेन एखादी, आय वूड स्टील गीव अ बेनिफीट ऑफ डावट की जे ताका इतले उदकाचो प्रॉब्लेम, हाजो प्रॉब्लेम ताका समज खबर ना जाल्यार पेपराच्या माध्यमांतल्यान वाचला आसतलें की ताका रिइन्स्टेट केला म्हणून. ऑल्दो ही इज द
होम मिनिस्टर. पूण खबर ना जाल्यार परत ताणें एक्शन घेवचें. आनी समज एक्शन घेतलें ना जाल्यार कळटलें की खंय उदक शिजता, खंय थंड आसा, खंय गरमी आसा हें दिश्टी पडटलें. आनी हाज्या फुडें स्टेटमेंट जे दितात ते रिजनेबल स्टेटमेंट आसून रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हेड ऑफ द स्टेट हॅज टू गीव हें म्हाका तरी दिसता. पूण जे एक्शन whether it is charge sheeted or not is not a question today. The person who is involved in the last scam is again name reflects in the new scam which is in the assembly session, and you are giving him a free hand and reinstate him itself is a wrong message which will give lot of officers of this type to do much more things, and syndicates like this will be much more operational to sell Goa to what it is. आमी सेव गोवा म्हणटा, हांगा सेल गोवाचो टॅग लागतलो. आदलो अर्थमंत्री अरुण जेटली संवसाराक अंतरलो. तो 67 वर्सांचे पिरायेचेर गेलो. 9 ऑगस्टा सावन दिल्लीत एम्स हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ल्या जेटली हांकां शेनवार दनपारां सुमार 12:30 वरांचेर मरण आयलें. त्या बीजेपीच्या संस्थापक सदस्यांपैकी तांची मॅरेथॉन राजकीय कारकीर्द आज सोंपली. वाजपेयी सरकार, मोदी सरकारांत तांची म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. भारताचो आदलो अर्थमंत्री अरुण जेटली बऱ्याच तेंपा सावन दुयेंसा कडेन लडटालो. शेनवारा दनपारां सुमार 12:30 वरांचेर ताणें दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत निमणो स्वास घेतलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री धरून केंद्रीय मंत्रिमंडळ, विपक्ष, वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आनी हेर फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपलीं. उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है. मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे. लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता. He was known for his articulation. He's an outstanding parliamentarian, legal luminary. He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios. And as a minister, he has done an excellent work. He has friends across the parties, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. गोयच्या मुख्यमंत्र्यानूय अरुण जेटलीक श्रद्धांजली दिली. भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर लीडर, गोवा भारतीय जनता पार्टीचे मार्गदर्शक माननीय श्री अरुण जेटलीजी हांचो देहावसन आतांच थोड्या वेळा पूर्वी जाला. तांच्या आत्म्याक शांती लागूं भारतीय जनता पार्टीचे मूळ पासून काम करपी, भारतीय जनता पार्टीची विविध पदां भुशोवपी आनी देशाचे माजी अर्थमंत्री ज्यांच्यांनी देशाच्या अर्थनितीक एक वेगळी वाट करून दिली, माननीय पंतप्रधान मोदीजीच्या सरकारान फाटल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात मोठे पद भुशोवपी अशे नेते आज आमच्यात ना. हे दुःख जाता. गोवा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी कनिश्ट सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन हांव तांच्या आत्म्याक शांती लागूं तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. आयतारा दनपारां 2:30 वरांचेर नवी दिल्लीच्या निगमबोध घाटाचेर अरुण जेटलीचेर निमाणे संस्कार करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दवरले कोयराचेर प्रक्रिया करपी माक्न बसोवपा वयल्यान वातावरण तापलें. पंचायतीन हाडिल्लें आधुनीक माक्न सर्वे नंबर 1/1 बसोवपाक थळाव्यांचो विरोध. थंय लोकांची घरां, शाळा, बालवाडी आसा, थंय माक्न नाका म्हूण थळाव्यांचो आर्गुमेंट. सद्याक पंचायतीन तें माक्न दुसरे कडेन दवरलां. 1/16 सर्वे नंबरांत मशीन घालपाक लोकांचो विरोध ना. ते रेडी जाले की मशीन हिंग घालपाना 1/1 आमगे ऑब्जेक्शन एक वारलें. मशिनाचेर आमी ऑब्जेक्ट करूं ना, फकत हे सर्वे नंबर 1/1 आमकां मशीन नाका. कित्याक सरावंडेड एरिया तुमी सयला बालवाडी, स्कूल आनी हेल्थ हे सगळे ग्रावंड बी, सो ताका लागून आमी नाका म्हणलें तें नाका बी मशीन. कचरो क्लीन जावपा जाय, पूण ताका एक प्लॅनिंग आसपाक. ते विदावट प्लॅनिंग लोकां कडेन ग्रामसभा डिस्कशन करप ना, कांय ना, बेश्टें हाडून मशीन बसोवपाक सोदताले. गोंयभर गार्बेज कचरो सामको खूब सामकें मॅक्स जाल्ले कडेन. सो पंचायतीन खंय तरी प्रत्येकान जबाबदारी घेवन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. सुवातेर आदलो आमदार आवेर्तान फुर्तादोय पावलो. Court has given them guideline to set up this machine. But like that, panchayat wants to set up.
It is for the good of the people. I am not denying it's good for the people. But thank Ingna Commission. And मुझे लोग रहा okay, they have no issue. So किधर possibly किधर घालपाचे Ingna Commission? They put it to another place. They कोण ना दिंगा. 16 bar 1 is there. So think काय झाले कोणाही लोका के काहीच problem ना. लोक agree झाला लोका think झाले काही problem ना. आणि Ingna तो जाणू. सरपंच म्हणटा सद्याक मनीस दुसरे कडेन दवरतले, पयलींचे सुवातेर दवरले जाल्यार ताका उजो लावपाची खंय लोकांक धमकी. पण सध्या आता तुम्ही शिफ्ट करता ही मशीन. आता रायट नाव आय हॅव रिक्वेस्टेड डेम दॅट हांव मशीन चालू करनासतना भितर घालता म्हाका दिया म्हणून आनी बाय द टायम दुसरो प्लेस पळोवन मागीर आमी थंय घालतले म्हणून. पण आता तेंच्यांनी रायटींग घेतला न्ही हांगाच्यान हांगा दवरपा दिवपी ना आनी बाय द टायम आमी आतां एक शॉप आसा आमचो पंचाचो थंय दवरतले म्हणून दीस इज द सेकेंड ऑप्शन वी हॅव केला. ताका दवरले जाल्यार तुका येयले ताची गॅरंटी ना तर आमी धमकी ऑलरेडी आयिल्ली आसा आमकां उजो घालतली तुमकां मारतली धमकी आमकां धमकी आयिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. बामोळे IPHB हॉस्पिटलाची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या म्हणून काँग्रेसीचो आमदार आलेक्सान इश्यू केला. हॉस्पिटलांत सेवा दिवपी कांय दोतोरांक खंय सारको पगारूय मेळना. हॉस्पिटलांत उदक गळटा, किचनाची वायट स्थिती, हॉस्पिटला लागसार ATMूय ना. विधानसभेत प्रश्न काडिल्लो मात अजून ताचेर कांयच हालचाल ना. सरकारान विशय मनार घेवन सोडवचो म्हूण आलेक्साची मागणी. आमी IPHB वयताय कित्याक पेशंटाक घेवन आमकां क्रॉनीक केसीस आसताय आनी क्रॉनीक केसीस लागून आमकां म्हयन्या एक फावट वचपाक पडटा. वयता आसतना आमी दोतोरांक डिस्कस करता आसतना आमी चोयताय वस्तू. आतां जेन्ना आमी चोयताय तेन्ना दोतोरां कडेन डिस्कस करता आसतना दोतोरांक एक प्रॉब्लम आहा. जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक स्टुडंट्स येयले 3 years back there were 3 students coming in under the quota. And IPHB is a center of excellence, already institute that is recognized under central pool that there is a IPHB. आता गेल त्या वर्साक सीट इन्क्रीज केली, MCAन एप्रुवल दिली, सीट इन्क्रीज केली, 8 सीट केली. 8 सीट करता आसतना गेल त्या वर्साक तांकां प्रॉब्लम जावं ना. गेल त्या वर्सा जी सिटां जी भुरगीं येयल्लीं तांकां जे कोण पोस्ट पयलीं गेल्ले वेकंट आसले ज्युनियर रेजिडेंट आसले तांकां एकोमोडेट जाले. So last year there was no problem, but now this year 8 students have come. 4 म्हयने जाले ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आतां 4 म्हयने स्टार्ट जाला पूण तांकां रेगुलरायज दिलें ना, सॅलरी दिली ना, कांय दिलें ना. आतां सॅलरी दिनासतना तांकां इज वन पार्ट, पूण तांगे प्रॉब्लम कितको जाताय ते सांगता. तांगे प्रॉब्लम जाताय जेन्ना एक पेशंट आतां थिंगा पॅथेटीक कंडिशन उदो येता, लीक जाता, सकयल पडटा आसतना एक पेशंट तो बाबा मेंटली मातशें ताका मातशें ट्रिटमेंट जायो, तो पडटा आसतना ताका इंजरी जाता. इंजरी जाली काय ना तेगे आख्खी हिस्ट्री तेगेली सगळी बरोवपा पडटा. बिकॉज अंडर द रूल्स इट इज नॉट इजी तुगेले IPHB पेशंटाक इट्स नॉट सो सिंपल टू हॅव तेंगे हिस्ट्री तेंगे सगळें बरोवपा पडटा. तो बट स्ट्रेस आउट जाता. आतां कोण स्ट्रेस आउट जाता? PG स्टुडंट हू कम्स एज अ ज्युनियर रेजिडेंट. ताका एकोदां सॅलरी ना, एकोदां ताका तेगे हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके नाय. हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके ना म्हणजे तांकां उदक पासून सारकें ना. कॅन्टीन म्हणल्यार कॅन्टीन सारकें ना. ऑल दीज आर इश्यूज वीच आर हॅविंग इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली तांचेर इफेक्ट ऑन द पेशंट्स बट सफर जाताय. आतां आनी एक इश्यू आहा थिंगा ATM ना बोगलेक. ATM ना म्हणजे कितें जाता सांगता तुका. जे पेशंटा अटेंडंट येतात तांकां एकदां पयशे जाय, सडनली कोण डिस्चार्ज करताय तांकां पयशे जाय, ओ जावं दोतोरा पयशे जाय, 5 हाडल्यान थिंग कांय ना, ATM बोगले कांय ना. आय वॉन्ट दिस थिंग टू बी इन ऑर्डर. पेशंट्साक आतां टू सी दॅट दे डोंट हॅव वयर प्लास्टीक घायला भितरल्यान लीक जाता. आतां इवन कन्फायनमेंटा पासून परिस्थिती सारकी ना. आतां how to accommodate them and where to accommodate them is the government or the construction fast जावपा जाय. कितें जाल्यार स्टेप्स घेवन म्हाका सदां गव्हर्मेंटा कडेन हांव डिमांड करता पेशंट्साक पयलीं सद्याक कुयदाद सारको, दोतोरांगे इश्यू सेटल करपाचे आनी हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचें, स्पेशली इन दीस सिट्युएशन्स वेन द लेवल ऑफ स्ट्रेस इज व्हेरी हाय. कर्नाटकांतले पाडेल कुलसेखरा वाठारांत दरड कोसळिल्ल्यान गोंयच्यान लोंढा रुटावयल्यान शेनवारा ते सोमार मजगती वचपी 6 ट्रेनी रद्द जाल्यो. जाल्यार 6 ट्रेनी दुसरे लायनी वयल्यान सोडटात. अंदू पावसान आयिल्ल्या बुट्टे खातीर रेल्वेचें शेड्यूल सामकें जाल्ना. देशात सध्या पावसाचो सावार चालूच आसा. पावसान जायते कडेन बुट्टी आयल्या. दरड कोसळपाचे प्रकारूय घडटात. हाचो रेल्वेक बरोच मार बसला. कर्नाटकांतले पाडील कुलसेकरा रुटार दरड कोसळिल्ल्यान गोंयच्यान लोंढा मार्गांतल्यान वचपी 6 ट्रेनी 27 ऑगस्ट मेरेन रद्द केल्यात. जाल्यार आयच्यो 6 ट्रेनी दुसऱ्या मार्गा वयल्यान सोडपाची वेवस्था केल्या. दुरांतो एक्सप्रेस शेनवारा वचूंक ना, आयताराय वचची ना. आयतारची जाम 10 एक्सप्रेस LTT TVC नेत्रावळी एक्सप्रेस कॅन्सल जाली.
मंगळारची पुणे ES एक्सप्रेस कॅन्सल झाली. LTT TVC नेत्रावती एक्सप्रेस, LTT KCVL एक्सप्रेस, JBP CBE स्पेशल, निजामुद्दीन ERS दुरांतो एक्सप्रेस, निजामुद्दीन ERS मंगला एक्सप्रेस, पुणे ERS पूर्णा एक्सप्रेस दुसऱ्या मार्गावयल्यान सोडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोविंदा रे गोपाळा जन्माष्टमीचे उत्सवा उपरांत गोंयभर वेगवेगळे कडेन दही हंडी जाल्यो. गोंयच्या शाळांनी भुरग्यांनी हंडी फोडल्यो. नागेशी भजनी सप्ताहाची समाप्ती जाले उपरांत थंय दही हंडी फोडली. पळोवया गोंयच्यो दही हंडी. हिरिडीन भाग घेतात सगळे गांवचे लोक, गोंयचे लोक आणि मोठे मोठे दिग्गज भजनी कलाकार. आज म्हाका खूब आनंद जाता. आज ह्या सप्ताह कमिटीचो हांव ह्या वर्सा अध्यक्ष जाला आणि अंदूच्या 7 दीस मोठे उमेदीन प्रत्येक गांवच्या तरुण वर्गान आणि वयस्कर वर्गान हातभार घेतलो. त्या शिवाय बायलांचे ग्रुपूय मोठ्या प्रमाणात ह्या सप्ताह भजनेक भाग घेतलो. विशिष्ट अशें एक आसा गोंयांतलो हो एकमेव असो 7 दीस चलणारो अखंड असो भजनी सप्ताह. हांव देवा महालक्ष्मी माये कडेन आनी नागेश देवा कडेन मागता की जे जे हे सेवा करतात तांकां बरे तरेचे ज्ञान, बुद्धी, आरोग्य प्राप्त करून दिवचें. गवळ्याच्या पोरींनो जरा मटकी सांभाळा, आला रे आला गोविंदा आला. गवळ्याच्या पोरींनो जरा मटकी सांभाळा. कितना सारी दिसते, लेकिन जो मटकी तोड़ेगा वो मेरा प्रभु होगा.
कधी निंदाच जायना फक्त सुधीच जाता मग तिथल्या एक वाक्य याद दोला दुसऱ्या वाक्य आलं मोठा मोठा वाद झाला मोठा मोठा वाद जातो त्याला त्या मुलगाची संधी त्यांना वाटतं. ओशनियन डेव्हलपमेंटल फुटबॉल सर्तीत भारताचो अंडर-19 पंगड वस्ताद थारलो. वानुआतूत जाल्ले ह्या सर्तीचे फायनलीत भारतान ताहितीक 2 गोलांनी मारले. मनवीर सिंह आनी विक्रम प्रताप सिंहान गोल मारले. हे टुरा उपरांत हो पंगड साफ अंडर-19 सर्तीचे तयारीक लागतलो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.